हांव पोर्तुगेजांक सलाम करता। तांकां लागून गोंयची 80% उदरगत जाल्या। पोर्तुगेजांक लागूनच गोंयकार भायर वचून काम करपाक शकतात। गोंयकार पोर्तुगेज पासपोर्ट करून विदेशांत वतात आनी मतदान करपा खातीर गोंयांत येतात। देखून तांकां दोनूय पासपोर्ट दवरपाची मेकळीक आसपाक जाय। बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव सांगता। पोर्तुगेज पळय म्हणटा, हांव पोर्तुगेजाक सॅल्यूट कित्याक मारता, तेमी 4.5 वर्सां थंय राज चलयलां। ते बरें चलयलां ती लोकां खबर आहा, पूण तेमी एक अधिकार दवरलो गोंयकारांक पोर्तुगेज पासपोर्ट करपाक। पोर्तुगेज पासपोर्ट पळय केलो म्हूण इंडियन पासपोर्ट भायर उडोवपा न्हू तेगेली। पोर्तुगेज पासपोर्ट पळय केल्या तेजी फकत आमचो लोक 80% हिंगा डेवलप जाला गोंयांत ते पासपोर्टीचेर कामां वचून। ते पासपोर्टीचेर लोक थिंग वोट घालपाक वचना, वोट हिंगा खाता इंडियेक। सो कोणें तें मदीं कितें येयलां इंडियन पासपोर्ट कॅन्सल करपाचें रॉंग। जाय जाल्यार दुआल सिटीजनशीप वता, पंडिचेर दिलो आहा। जाल्यार हांव मागता कित्याक आज आमचे गोंयकार 80% जर एवढ चला बिकॉज ऑफ द पोर्तुगेज पासपोर्ट। ते पोर्तुगेज पासपोर्ट लोक पोट भरपा येता, लोक वोट घालपा वचता हिंगा, लोक वोट हिंगा खाता इंडियेक। इंडियन पासपोर्ट हिंगा भायर उडोवपा ना। 80% डेवलप जाला गोंयांत बिकॉज ऑफ द पोर्तुगेज पासपोर्टचे लोक वचून आपल्याक मिनूट करून आपल्या गाडी लापतात बिकॉज ऑफ मोस्टली 80% डेवलपमेंट ना तो चोय मरे ना तूं पळय मरे हांव दाखयता तुका चोयले